म्हज्या भाव भयणींनो, पयल्या वाचपांत आमी प्रवादी जेरेमायाची आपोवण्याची खबर आयकल्या. हे एक खास आपोवणें आसलें, ताचो वावर खास आसलो आनी तो म्हणजे इस्रायल पोरचे फुडें वचोन सरस्वताची उतरां पुरगोटूंक, लोकांक मार्गदर्शन दिवंक, वायट रस्त्यार वा वांकडे रस्त्यार चलतात जाल्यार भियेनासतना तांकां उगडेपणी तांच्यो वायट कोन्यो दाखोवंक. हें काम सोंपें नासलें. जेरेमाया असलें काम करूंक भियेता आनी कसली तरी निबान दिवन तो फाटीं सरता. हे वेळार सरस्वत ताका आस्वासन दिता आनी सर्वाचे भावार दवरून तो आपोवणें स्विकारता. भाव भयणींनो, जावन एकल्याक जावं आमी धरून गुरू ओ माद्री काजारी ओ एक्सोरे, देवान एक खास आपोवणें दिल्लें आसा आनी आमी आमचें आपोवणें स्विकारलेलें आसा. ह्या आपोवण्या प्रमाणे आमी जिविताची फळां आमच्या कोन्यांनी हाडूंक फावो. थोडो वेळ शांत रावन आमी आमच्या आपोवण्याचे नियाळ करुया. आमी आमच्या आपोवण्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक आनी खूब पीक हाडूंक देवा लागीं मागुया.